ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂಗಶಿಲೆ गणेशान देवस्थानाक सिद्धिविनायक नमस्कार करताची, स्वाम्याला उदगास करताची, मग अशी मालगडाला पुरा उदगास करताची. या परिवार पुरा मेघल विषय सांगला उपेंद्र नायक मामू, सुरेंद्र नायक मामू प्रेसिडेंट जनरल हेंगाचो अण्णप्पा प्रभू तागेले भयंकर कनेक्शन आशिल्लें. आत्ता फोन करून एक कॉन्टॅक्ट बिल्डअप केलेलो ताणें. अशी म्हाका परिवाराचे परिचय जाल्ले. तांकां पुरो कोत्त आशिल्लें. तांणी उपेंद्र नायक मामान सांगला आतां गणेश बेज कशें आशिल्लें कसं नाही ते मस्त सहाय केला समाजाक. आमगेलो समाज म्हणून न्ही खंयचेय जाला कित्याक म्हळ्यार तें आमी कोणेय जाल्यार चेडूं मालगड कसं करता म्हणून पळोवन तांणी फॉलोअप करता. आनी कशें चलता तांची मालगड कसन चलता सोंगा संस्कार कशें दिला ताजे वयर वता चेडूं आमकां परिवर्तन. कित्याक म्हळ्यार आमी सांगता जे ते एज्युकेशन कशें आसूं का तांकां ड्रेस घालता सोडून पुराय विशयांक घर कशें चलता म्हळ्यार बायल मनशां पळयला जाल्यार तांणी सुरवेक घर जेवो समाज जेवो चल उपेंद्र नायक मामान सांगला तांणी संतोशार आसला मात्र ते घर बर जाता ते मुख्य. हांवें तें तत्तावळे आमगेल्या समाजा सांगू वचूं. आनी आमगेल्या समाजांचो आमी 65 इसवी साकून मालगड्यान सुरू केला समाज, मैसूर समाज GSB. तांणी जाग समेत दिल्ले ऑफिसा मागशी. ते एक ओल्ड बिल्डींग आशिल्लें. ते ओल्ड बिल्डिंगांत आमी कार्यक्रम करताले तेन्ना भारी उणी मेंबरशीप एक 100 जनसमनाची मालगड्यार राबून पुराय समाज म्हणून कर का तेन्ना स्वामी आयिल्लींची एक समाज सुरू कर वंगा 62-63 तशी ते समाज मालगड्यान पुरा मेळून सुरू केले समाज GSB समाज गौड सारस्वत ब्राह्मण सभा स्टार्ट जाता. मागीर राज्य प्रेसिडेंट मालगडे तांणी जाल्यार प्रेसिडेंट जावन आशिल्ली बाकी पुराय तेन्ना हाकेक एक ऑफिस म्हणून जावपाक ना. कोण कोणाक घरा कडेन वचून हें ऑफिस तें ऑफिस म्हणून सांगू जायना. तेन्ना तांणी एक डोनेशन केलें 1 लाख रुपये 68 इसवींत ते जाग घेतले. जाग घेवन तांचो ओल्ड बिल्डींग आशिल्लें. तेन्ना खंयचेय कार्यक्रम जाल्यार हांणी दूद घालता आसचे खर्चो कापी खाण जेवो कसले कार्यक्रम जाला जेवण जेवो ते कितले सांज जेवो ते 100 जाणां आसता पुरोन ते डेवलप जाता गेले. मागीर ताचे पायार ते राबू का म्हूण सांगून एक कल्याण मंडप थंय जाग आशिल्लें तेंची तांतूची तें बांदून ताची भाडे ताका वच्चो म्हणून अशी आमगे समाज मैसूर समाज डेवलप जालो. आनी त्या मालगड्यान मागीर राज्यान केलो माधव शेणैन. तशें करून आमी ते मालगड्यान केलेलो देखून आमी समाजा वच्चें सुरू केलें. आमी ल्हान आसतना म्हणून आमी समाजा वच्चे कार्यक्रम आशिल्ले. तेन्ना तांणी सांगता जेवणा पुरा बेस्तान पुराय हाका एक बालदी दी रे उदक घालो सकाळांक आनी नोणची दी रे सांज आयटम हें एक सोसायटी खातीर काम करता. मिंगड जनाक आमी दी येता तशें कसं ना. आतां हांव चेडवांक 59 चेडवांक पुरस्कार मेळटा तसो मस्त वेगवेगळ्या रितीरी एक मार्क्स चड मेळ्ळ्याक 80% वयर मेळ्ळ्याक आनी एक संगीताक खंयच्याकय जेवो तेन्ना तांकां एक एनकरेज करता. ते पुरस्कार दिवन जोड दिवन क्लोज करत न्हय. दॅट शूड बी कंटिन्यू. तांगेले फॉलोअप करता. आमगेले एक बिल्डींग आसल्यार कार्यक्रम दवरत की कार्यक्रम दवरून आनी कसं म्हळ्यार तांगेलांचो क्वॉलिटी डेवलप करता. आमी एज्युकेशन जावन पटापट सगळे वाची तांचे वाचून गोल्ड मेडल घेता पुराय जाता. एक 4 उत्तर उरले रे वंगा म्हळ्यार बराबर म्हणटा. 4 उत्तर उलोवचें कळना. आतां खंयचेय नॉलेज जास्त म्हणून जाल्यार यू हॅव टू एक्सप्रेस इट.
आतां प्रोफेसर जावपाक कशी, टिचर जावपाक कशी, कितलें नॉलेज आसूं पुरो तूं सांगू न्हू, अंडरस्टँड करून घेवका तांकां, तांकां कळटा तशी उलोवका, तेन्ना मात्र नॉलेज इज वर्थ. ताका कितें सांगचें चेडवांक, दे शूड बी बोल्ड एनफ टू टॉक. तेन्ना कसां करता आमी असल्या कार्यक्रमांत राबोवन उलय 4 उतरां म्हणून एक सब्जेक्ट दिवका. हांव सांग कॉलेजांत तूं सांगता तशें सगळ्यांक तशींची, पण आमगेर आतां हे स्टेटांत पळयाची, खंयचे इंडियान तूं पळयाची लिडरशीप क्वॉलिटी ना. खंयचे विशयांत, खंयचे फिल्डान जो येदर पॉलिटिक्साचो, स्टुडंट्स विशयांचो, कॉलेजा विशयांचो क्वॉलिटीन म्हणून ना, लिडरशीप ताची पूर्ण. आतां आमकां एक कर्नाटकांत एक चीफ मिनिस्टर करूं जाय न्ही आमकां, कोणाकय कॅपेसिटी ना. आतां आमगेर समाजांत कितें व्हड पोजिशनार आमगेर आसची जायना. कामत मामा आसा, पै मामा आसा, तांणी पुरो केलेलो आहे इन्स्टिट्युशन्स, बँक जावो, खंयच्याय विशयान जावो पुरो आमचे गेले आसचे तांणी केला. आमी सो इंटेलिजंट मँगलोरियन, आमी थंय कोण जनरेट जावना येयलींची. तितली इंटेलिजंट आसतना आमी वयर येवं जायना, आमी लिडरशीप करूं जायना. आसा आमी सांत करून बेळसिनी तांकां क्वॉलिटी दिनी. ताका कितें सांगचे चेडवांक लिडरशीप क्वॉलिटी वाडोवका. आतां तूं शिकनी म्हणया, शिकन नाका तो लायफ लीड करता. तो कितले जेन्नाचे लायफ लीड करतले, दे हॅव टेकन नेम फेम पुराय केला तांणी. बरी एक एज्युकेशन जाता म्हणटा जायना. क्वॉलिटी शूड बी इम्प्रूवड. ते मुख्य कॅपॅसिटी डेवलपमेंट, एक हें डिग्निटी आसूं का, हॉनेस्टी आसूं का, तेन्ना मात्र इंटेलिजंट कितले गेले भायर येता तांचे ताका क्वॉलिटी ना. पण ताका हांव टोपी बेसयला, हांव भायर आयला पळय म्हणून, दॅट इज नॉट द वे. केदोळताय ताका कितें हांव सांगचें लिडरशीप डेवलपमेंट चेडवांक आनी गूड क्वॉलिटी वी हॅव टू डेवलप इट तांकां.